कानोळेच्या फिशरमॅन कोव रेस्टॉरंटा कुशीकच्यान चलत वचपी एका ज्येष्ठ नागरीक जोडप्याचो काळानूच घात केलो। एका वेगान येवपी रेंट कारीन हे जोडप्याक धपको दिलो। ह्या अपघातांत हरीश सोलांकी पिराय 86 हांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा वेळार मरण आयलें, जाल्यार ताची बायल चंद्रकांता सोलांकी पिराय 81 हिका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिचेर उपचार सुरू आसात। ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या रेंट कार चलोवपी पर्यटकाक कळंगूट पुलिसांनी अटक केल्या। ताचो कारवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल कांदोलीम हांगासर फिशरमॅन कोव जे रेस्टॉरंट आसा थंयसर एक फटल एक्सिडेंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा। एक बलेनो रेंट कार जी गाडी आसा ती चलयतालो जो अक्यूज आसा विकी जैन वो रावपी मूळ यूपी हांगासरलो आनी वो आपली रेंट कार जी घेवन बलेनो शिकेरी सायडीच्यान कलंगूट सायडीक वयता आसतना अचानक तेका शीक येयली आनी खंय तरी तेजो जो कंट्रोल आसा तो सुटलो आनी समोरच्यान जे दोन पेडिस्टेरियन चलोन येताले तेजेर हेज्या गाडयेचो जो धक्को थेट त्या दोन्ही पेडिस्टेरियनाक लागलो आनी ह्या धक्क्यान हे दोगूय जे पेडिस्टेरियन आसा हे गंभीर जखमी जाले। ह्या दोन्ही पेडिस्टेरियनाची नांवां आसात मिस्टर चंद्रकांत सोलांकी हो एक 81 वर्साचो पेडिस्टेरियन, तर दुसरो पेडिस्टेरियन आसा 86 वर्साचो आनी हरीश सोलांकी ताचें नांव आसा। हे दोगूय ह्या धक्क्यान सिरियसली इंजर्ड जाले। जेन्ना ही खबर कलंगूटच्या पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी थेट घटनास्थळी धांव घेतली। दोनूय पेडिस्टेरियनाक GMCन 108 घालून फुडले ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्ले आनी अशें अचानक कळोन येयलें की जेन्ना ट्रिटमेंट चालू आशिल्ली जो दुसरो पेडिस्टेरियन आशिल्लो तेतूंतलो ट्रिटमेंट चालू आसतना खंय तरी मरण पाविल्लो आसा। जो अक्यूज आसा विकी जैन हाका कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्लें आसा आनी फुडलो जो जे कारवाई आसा जो फुडलो तपास आसा ह्या एक्सिडेंटा बद्दल जे कलंगूटचे पुलीस आनी PSI विघ्नेश नायक जो आसा हेचेर तपास करीत आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। मजगती शुक्रारा राती कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी म्हाल व्हरपी ट्रकाचो स्वय अपघात घडलो। ह्या अपघातांत ट्रक चालकाक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर पिळये हॉस्पिटलांत भरती केला। फुडलो तपास सुरू आसा। आमी मोले आसा जे काल राती जवळ धांक सुमार एक एक्सिडेंट जालो आनी ती गाडी कर्नाटकाच्यान कोळसो घेवन गोंयांत येताली आनी तेणी सेल्फ एक्सिडेंट जालो। तेणी कितें तरी तेजे स्टेरिंग ताबो सुटलो काय कितें कावा आयलो ना वॉल्तार तेणी व्हरोन सायडीन धडयेक गाडी मारली आपले सायडीच्यान आनी तो भितर अडकोन उरलो। तेजी पांय अडकोन उरले कारणान ताका भायर सरो मेळ्ळेना। फोंडा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी ताका कॅबीन हें करून ताका भायर काडलो आनी ताका उपचारा खातीर पिळये उजगांव हॉस्पिटलांत धाडलो। हॉस्पिटलांत धाडटकीर ताका पांयां इंजरी आसल्या कारणान ताका GMC मुखार धाडलो, GMCन धाडलो आनी GMCच्यान आयज अशें आयकूं येता की पुलिसान म्हायती दिली ते कोतान स्वता तेणी डिस्चार्ज घेवन तो गेल्लो आसा, पूण तो खंय प्रायवेट गेला काय खंय गेला हॉस्पिटलान कांय कळना। आनी जी गाडी आसा ती धडये मारल्या कारणान ती मोठी प्रमाणात नुकसान जाल्ल्या कारणान गाडी थंय आसा आनी इन्स्पेक्शन करपाचें आसा। आतां तेजो ओनर येवन ते इन्स्पेक्शन जातलें आनी मागीर त्या नंतर ती गाडी रस्त्यावयली काडटली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।